हालीसराक सुरू असलेल्या उटंगराच्या पावसाक लागून वेळूच न्हंयची पातळी वाढली। तसेच रामा गांवकारांच्या बागायतीत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान बागायतीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले। पावस पडप असोच चालू उरलो जाल्यार आनीकूय लुकसाण जातले अशी भिरांत रामा गांवकार हांणी ह्या वेळार उक्तायली। पावस इतलो लागलो पण पाणी बी काय येऊंक ना, तितलेशे हे जावंक ना, त्रास जावंक ना। आणि ह्या 2-3 दीस पावस लागलो आणि हे बाय बनारो चाप जाल्लो आहा, चॉकअप जाल्लो आहा, सगळे झाडां बसून आणि ते पाणी वयर सामके भाटान भरलेले असले ते आता इल्लेले देवले। पण हे बाय परतो वयर पावस लागलो, परतो भितर भाटान सगळी घाण जाल्लेली आसा। पळय येवन तुम्ही तरी येवन पळोवपाचे कशें काय लुकसाण जाल्या ती पळय कशी। आता पाऊस 2 दीस कंटिन्यू आला म्हणजे उदक सगळे भरलेले सगळे भरलेले आसा, सगळे वयर भाट मेर सगळं पुसून काबार जाल्ले। म्हणजे असे चड पाऊस पडटा तेन्ना तुमच्या घरापर्यंत उदक येता? ते उदक येता। पण या वर्षा तसो पाऊस असो ना, या वर्षा पाऊस तसलो ना, पण ते आता फक्त बनार चॉकअप जाल्लेले असल्या कारण ह्यो पाणी सगळे वयर भाटान भरलेले असता। गेल्या कांय दिसाच्यान वाळपे भागात जोरदार पाऊस पडत आसा आणि तेका लागून जी न्हंयची उदकाची पातळी आसा ही वाडत आसा। सध्या आमी वेळूस हांगासर आसा आणि वेळूस हांगासरल्या जी फामाद न्हंय आसा ह्या न्हंयची उदकाची पातळी आसा ही वाडलेली आसा आणि तेका लागून हांगासर सायडीक असलेल्या रामा गांवकर यांच्या सुद्धा बागायतीत उदक वचून त्यांचे खूबशे लुकसाण झालेले आसा। दर वर्सा जेन्ना असोच पाऊस पडटा तेन्ना हांगासर न्हंय पूर येता आणि तेका लागून हांगासर जी शेजाराक जी बागायती आसा त्यांचे खूबशे लुकसाण जाता। या वर्षात फर्स्ट टाइमच असो पाऊस जोरदार कंटिन्यू पडला आणि तेका लागून हांगासरली जी न्हंयची उदकाची पातळी आसा ही वाडलेली आसा। असो जर पाऊस पडलो जाल्यार पूर येवपाची शक्यता वर्तवली गेलेली आसा। वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना